ही नवजीवन दूध सोसायटी जी जो चेअरमॅन असा तो गेली 24 वर्सां अजून मेरेन चेअरमॅन असा आणि ती सोसायटी हुकुमशाही पद्दतीन चलता। आयज गेली 10 वर्सां जाली जनरल बॉडी म्हाका मिटींग मेळोंक ना म्हणून हांवें कंप्लेंट केल्लेली आसा आणि आमकां तो कित्याक उत्तरय दिना आणि हांगासर लोकांनी कंटाळून दुसरे सोसायटीन सुद्दां धारग्या म्हणटा ती दुसरी लोकांनी सोसायटी केल्या आणि हेका कंटाळून गेल्या। आमच्या सोसायटींतल्याच मेंबरांनी हेच्या पयलीं आपल्यो म्हशी विकल्यो कित्याक दूध घेवपाचे प्रोसेस सारको जायना आणि ही जर सोसायटी बरी चलतलो जाल्यार सगळे सहकार क्षेत्रांत जे पद्दतीन एडमिनिस्ट्रेशन जावपाक जाय ते पद्दतीन जायना। हांव गव्हर्मेंटा कडेन किंवा ऑथॉरिटी कडेन मागता की हे सोसायटीक एडमिनिस्ट्रेटर नेमून त्वरीत हें कितें चल्लां तेजेर कार्यवाही जावची आणि आर्थीक वेव्हार आसा तेजेरय तपासणी जावपाची। ही सोसायटी चलता आतां टोटली बेकायदेशीर चलता। जशें हांव म्हणटा तो म्हणटा गव्हर्मेंटय म्हणटा हें म्हाजें म्हणणें आसा। पूण ती सोसायटी जर बरी चलतली जाय जाल्यार जे ऑथॉरिटीज आसा रजिस्टर ऑथॉरिटी बी तेंच्यांनी तेजेर हस्तक्षेप करपाची गरज आसा आनी ते कांय करना हें आमचें दुखणें आसा मेन म्हटल्यार। कारण आमी पत्रक बाजार तेंच्या खूब फावटी केलो इवन रजिस्टर फोंड्याकय केलो आनी रजिस्टर पणजेकय बी करून केलो पूण दिसपन आउटपूट कांय जायना येना पूण ती तशीच चलोवपाचो प्रयत्न तो करता आनी आतां पर्यंत तो इनलिगलच ती कमिटी आहा ती तशीच फुडें व्हरता। आनी जनरल बॉडीक त्या मेंबरांक सर्वीस नोटीस दिना हेच्या फाटलें कारण अशें आसा की जनरल बॉडीचे मेंबर जर एटेंड जाले जाल्यार मिटिंगेक जाल्यार ते फाल्यां इलेक्शनाक आपणाक कॉन्टेस्ट त्रास जातले आनी कॉन्टेस्ट करतले ह्या हेतू तेजो मुख्य हेतू म्हणटा तो हो आसा। पर्पजली हें टाळपा खातीर तो तें करता। तुमकां अशें दिसता की सगळे मेंबर एज अ मेंबर म्हणून तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय तशें काय घेवंक ना आतां पर्यंत घेवंक ना। विजिलन्साक गोष्ट ह्या डेरी हेचे संबंधी काय सोसायटी संबंधी काय ना ते चारा घोटाळा प्रकरण प्रमाणे आमी विजिलन्सा कडेन धाडला आनी विजिलन्साचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। हय